शक्तीन भरल्यान तांच्यान पेकोवंक जाता, तांच्यान दुखोवंक जाता, तांच्यान मन आडावं येता, तांच्यान जिवीत दिवं येता, तांच्यान उत्तेजन दिवं येता, तांच्यान मन मोडूं येता वो बांदूं येता, तांच्यान खाला घालूं येता, लोकांक उतरां वयर दिवस मेवता. उतरांक लागून कुटूंब दोशी जातात, उतरांक लागून लोकांच्यो विसव येतात. असुरक्षीतपण आनी एक स्वताचें हलकें रूप मेलो येता कोणें तांकां उतरां म्हटलां देखून. उतरांनी शक्ती आसा आनी गरज आमी आमची उतरां चोत्रायेन विंचूंक आनी वेळ जालो आमकां आमच्या उलयल्या उतराची जबाबदारी घेवंक मनशाचे जिबेक ताब्यान दोरी नेजो. मनशाच्या जिबेक ताब्यान दोरी नेजो आमकां देवाचो आदार जाय देखून दर दिसा तुवें मागणें करूंक जाय त्या पासत. कित्याक सोत म्हटल्यार आमच्यान केन्नाय मूर्खपणां उलोव येतात, आमी उचांबल जातोच. पूण जेकोब 1:2 चोर आमी ते वाचल्यार आमी आमचे प्रश्न वयर चडूच उलोयता आनी देवान केलां त्या विशीं आमी फावो तितले उलोयनान. जेन्ना दाविदान गोलियताचो फुडो केलो तो थंय उबो रावन गोलियता कितलो व्हड आसलो तें उलोवंक ना आनी ताच्या कावाचाचे देवान सगळे महान वस्तू केल्या ताची खबर तो कोत्तालो. बरें हांवें वांचूक मारलें आनी हांवें वागणूक मारला तो गोलियताचो पोरवा करता. आमी चड विशीं उलोयतात, प्रश्न आसात, देवान आमकां आदी केल्या त्या वस्तूचो उगडास करूंक जाय. त्योचारान तुमकां खात्री दिल्या तुज्यान कशेंच हें करूंक जावचें ना म्हूण तूं सुफल जावचें ना. पूण सोत हें तुज्या जिवितांतल्यान हे वस्तू बद्दल तुका अशें दिसलां आनी आयज राती तूं हांगा आसाय जिवितान बरोन. आनी हांव तुका खात्री दिता तुज्यान तें करूं येता म्हूण कित्याक देवान आदींच म्हटलां आसा तो तुजेर सोंसूंक जायना तें परस ओदीक दिवचो ना. पूण दर एके तालनींत तो तुमकां वाट दाखयतलो. तर बंद कर म्हणून म्हज्यान हें करी नेजो हें म्हाका चड आवड. कित्याक दर पावटी तूं तें परी उलयतस तूं फकत तुकाच आनीकूय हुस्कोत कोत्ता, आनीकूय हुस्कोत. गरज आमी म्हणून म्हज्या जिवितान म्हाका जाय तें करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका घोटाय दिता. तो म्हाका सोडचो ना वो सांडचो ना आनी हें म्हज्यान ताचे उदेशी करूं येता. स्वताक आदार कर तुज्या उतरांनी स्वताक दुखोय नाका. जेकोब 1:2 तुका आवडटलें म्हज्या भावा भयणीनो दिसावर कश्ट दोग येता तेन्ना तुमकां लागोन एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. खुशाल जावंक कारण कित्याक तुजे कश्ट दोगां खंय पूण तुका बांदार दवरलेले. तूं सोदशी तर ते बांदार आसा. तुका खरेंच तुका जाय तुका उत्तेजन दिवंक ही वोली आपणांक आनी तें म्हणोंक. जेन्ना तुका कसली कठीण वस्तूचो फुडो करचो पडटा तुज्या तोंडांतलीं पयलीं उतरां भायर सरतात तीं जावं दी. देवा ह्या कश्ट दोगान म्हाका बांदार सोडूंक दी. तातूंत कितें बरें आसा तें म्हाका मेवत जाल्यार आनी ह्या विशीं उलोयतलीं. म्हाका बेकार वस्तूचें उरप करूंक नाका, म्हाका देंवचाराक महिमा दिवंक नाका. म्हाका दिसता आमी चड पावटी दुस्मान कितें कोत्ता त्या विशीं उलोयता आमी देव कितें कोत्ता त्या विशीं. आमकां भिरांतीची खबर करूंक नाका, आमी भावार्थाची करूंक जाय. कित्याक उतराची शक्ती आसा. आमची शक्तीन भरलेलीं उतरां आयदनां. तुज्या उतराच्यान तुजो भावा देवाचे राजवटके पर्यान व्हरो येता आनी देवदूत तुका आदार दिवंक धाडूं जाता वो तुजी उतरां तुजी भिरांत कालोकी राजान व्हरोंक जाता आनी तुजें जिवीत आनीकूय त्रासांक येता. आमकां भावार्थ आसा पूण तो भायर काडूंक जाय. सगल्यांक भावार्थाचें माप दिलां. तुमकां सगळ्यांक भावार्थ आसा तुजो भावार्थ कसल्याच फायद्याचो न्हय. तुवें भायर काडूंक नाय जाल्यार कशें भायर काडटाय उतरांनी भावार्थाच्या उतरां वरवीं आनी भावार्थाच्या कोरण्या वरवीं कोरण्यो करून कसल्यो तरी फायदो करून कसलो फायदो म्हणून हांव भावार्थाची वस्तोरी आनी मागीर भिरांत दुबाव आनी हांव तुका सांगना केन्नाच तुज्या प्रश्ना विशीं उलोय नाका म्हूण. म्हाका दिसता तातूंत आमी चड मुखार गेली लोकांक दिसलें कशें तांच्यान कोणा लागीं उलोवंक जायना. म्हाका एक वस्तोरी मेवली बूट घेवपाक आनी ताणें म्हणलें म्हजे प्रश्न सांगून येजो. हांवें म्हणलें बरें मागीर म्हज्यान कशें आदार दिवं येता. तिणें म्हणलें आतां ते पर्यंत तसले परिस्थितीन आसलेलें तें आतवेंच दिसो आनी हांवें म्हणलें कारण आसतना तुज्या कश्ट दोगांची खबर करी नाका. सो तुका गरज कोणा लागीं उलोवंक कित्याक तुका मागणें जाय वो तुका कोणाची भूत पासून घेवंक कोणा लागीं उलोवंक जाय तर प्रामाणीक हांव सोत मानता की केन्नाय वेळ येता आनी हांगा घडयेक करूंक ओस्तोऱ्यांक चूय आमकां थोडे मिनिटांक एका इश्टाक सगळें उक्तापें करूंक जाय. पूण खात्री कर तूं दिसाक 24 वरां बोडबोडिनाय जावंक.
आनी तूं सांगतना मातशें चोत्रायेन रावल्यार बरें. तुवें तें कशें केलें आनी कितें म्हणलें तुवें म्हणत बरें हें म्हाका अशें दिसता. पूण हांव म्हज्या भावना खाला रावंक तयार ना. हांव जाणा देवा लागीं ताबो आसा नाजाल्यार हांव म्हजे बाजूक आसा. अमकी चाल आसा म्हणपाची, अमकी चाल म्हणून आसतना रावपाची. तर आमच्या तोंडांतली इतली जानवाय मागुया. आमेन. हांव जानवायचें उतरां उलोयतली. म्हणटच तो मुखार म्हणटा, हे देव तुका आदार दितलो. तुवें स्वता कसलीय गोंडोलान घातल्यारूय परवा ना, देव तुका आदार दितलो. वर्स 5 तो म्हणटा, देव दिला ती जानवाय तुमच्या मोडल्या कोणाकूय ना जाल्यार तुमी त्या देवा लागीं मोगाची जो दिता तो तितली तुमकां दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपणान बरे खोशेन दिता. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय कसलोच दुबाव नासतना. आनी उपरांत तो म्हणटा, जर तूं 2 मनाचो मनीस चिंती नाका तुका कितें मागल्यार मेवतलें म्हूण, कित्याक तूं थीर ना. तर हें हांव म्हणटा फकत स्पश्ट करूं. जेन्ना तूं कसलेय तरेच्या त्रासान पडटोस, पयली वस्त म्हणटा तुवें खुशी जावंक जाय. खोश दोग भावंदार आसा ते पळय. देव तुका आदार दितलो कांय नेसो तुवें कितलें वायट पासून केल्यार, कित्याक जे गोंडोला आसा जर तूं कबूल करून फुडो केल्यार देव बरो. तो विस्वाशांनी तुका आदार दितलो गोंडोलांतले भायर सरोंक. हाची सजमनूय तुका कांयच शिकयचो ना म्हूण तूं ते गोंडोलांतले कशें पडलें तें. आनी तुका कांय वस्तू शिकयतलो फकत तुका दुखूंक, कितें तुका प्राप्त करूंक नाका म्हूण तें तुका प्राप्त करूंक नाका. पूण जशी आमी देवाचे सोडवणेक रावता तेन्ना आमी 2 मनाची जावंक फावना. आनी आयतारा दीस आमच्या क्रिस्तांव भावना मदें भावार्थाचेर उलोवंक आनी सोमार दीस दुबा आनी सोत मानिन्या विशीं उलोवंक जेन्ना आमी नोकरेक वेताव तेन्ना. कित्याक आमी अशें कोत्तोच जाता तें हें आमी घुस्पावता. कांय लोक भावार्थी आपल्या क्रिस्तांव इश्टा मोदें आसतना घारा लागीं ती भिरांकूल. आनी हांव तुमकां सोत सांगता, बंद दारा फाटल्यान कितें जाता तेंच आपल्या परिस्थितीक आनिकूय प्रभाव हाडटा. आमी आयतारा दीस सकाळीं नाटक करतात ताचें की नकलो. तुमी सगलीं ताल्यो मारिनात. कितलीं जाणां जानत घरा वेतोच आमी दारा दामतोच आमचें खरें रूप दिसता म्हूण. चलात. बायबल आमकां सादेपणी शिकयता की जेजू पासून ताच्या कोश दोगाच्या वेळार निर्णय केलो चड उलोयना जावंक. इजाया 53 मारूंक वतल्या मेंढऱ्या परी ताच्या कोश दोगान ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. जुआंव 14:30 म्हणटा, ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, हांव तुमकां सांगतलो तो वेळ आतां पावलो. आनी जुआंव 14:30 अशें म्हटलां, आतां हांव तुमचे लागीं चड उलोवचो ना. हाका अजाप जाताली म्हाका सोंसमणी मेवो सोर ताणें अशें कित्याक म्हटलें तें. ताणें मुद्दम करून म्हटलें, हांव ह्या वेळार जायतेंच सोंसता. चड कठीण जालें, म्हजेर जायतोच दबाव पडला. जायते उमाले उत्पन्न जाल्यात. तुका दिसता ताका कसलेंच उमालें नासलें म्हूण? ताका गेत्समेनीच्या मोल्यांत पळय. बायबल म्हणटा ताणें देवाक म्हणलें, हें पात्र व्हर, जशे भाशेन तुज्यान तें बरो येता जाल्यार तें व्हर. पूण जर तुका खरेंच हांवें केल्लें जाल्यार हांव कोत्तलो. तो एक चड भावनाचें आनी मनाचें झूज झुजतालो. ताणें देवाच्या आपोवण्याक कसो पाल दिवचो तो वो देवाची आज्ञा पानूंक वो ताचो घाम रगता परी जालो. आमी नकलो पातकाक पाट करप म्हणजे कितें तें. ते परी आमी तें नाकारल्या बगर. सोर तो झुजून एक झूज. पूण म्हाका इतलें उमेदीची जेन्ना तो मनाची आनी भावनाचें झूज झुजतालो, ताणें निर्णय घेतलो आपलें तोंड बंद करूंक. आनी जर तुवें जुआंव 14 वाचल्यार हे तो मुखार म्हणटा, तो म्हणटा, देंवचाराक म्हज्या कश्टा भाग ना. म्हणटच तो उरलेलें आसा तें कितें म्हणटालो, दुबाव विरेतो मुनी हांव म्हजें तोंड उगडें ताका सयोग दिवचो ना. ताका काम करूंक हांव ताका कांयच दिवचो ना. सोडवणीची येवजण चालू आसली. कोण जाणो कितले फावटी आमी देवाची सगळी येवजण बिगाडटात ती, कित्याक आमी आमचें तोंड बंद करिनात. चलात आतां, गरज तुमी सीडी घेवंक ही सुमाराक एक फावटी आयकोंक. जेन्ना तूं कोश दोगान आसा आनी भावना उचांबल जाल्यार वच आनी स्वताक आरशान पळय आनी स्वता लागीं गजाल कर. दी मेर वच आनी म्हूण, देवा दी म्हाका कुरपा अयकारी वस्तू म्हणोंक. तूं जाणय म्हजे त्रास, तूं जाणय म्हजें कितलें कठीण तें. घडयेक तूं खंयसर वेतलें सगळीं तुका विचारता तूं कशें आसा तें, तुका कशें दिसता, कितें चल्लां, हांवें तुजे परिस्थिती बद्दल आयकलां. गरज तुवें थोडें सारकें जापाप दिवंक. कित्याक तसल्या वेळार इश्टा सोंपें सगळ्या कोणाक पूण सांगोंक तांणी तुजें चुचुरें करूंक.
तुम्ही सगळी फकत बसन तुही पळयतात. हांव सोजमोली आमी जानत हे इश्टा म्हाका खूब प्रवास करूंक जाय बरें म्हाकाय. तूं जाणूय म्हाका दिसता आमी जायतीं जाणां ती जीब खाल इगोर्जेन आसात. पूण हांव तुमकां सांगता न्ही हांवें आयज जेवणार म्हटलेलें आमी जेवण डालीना बरें केलें. आनी केन्नाय उलोयता हांव संवसारान कितें चलता तें आनी कितें जातलें ताचे विशीं आनी तें म्हाका सांगत देव कितें कोत्ता तें पळोवंक तें उमेदीन आसा म्हूण. हांवें म्हणलें तूं जाणूय म्हजे उर्बे वरवीं म्हाका गमता देव म्हाका कितें शिकोवंक तयार कोत्ता तें. त्या वरवीं म्हज्यान कितें सांगूं येता न्ही. हांव तुका सांगता देवान म्हाका हें शिकोवंक सांगलें की शिकयता तोंडा विशीं आनी हें सरकार थान नेमलेलें आसा. हांव सोत म्हणटा हें न्हूच एक शिकोवन पूण देवाचें उतर म्हूण आयज सकाळीं वय देवान पासून म्हटलां. ताणें म्हटलें हें कितलें तापचें आनी नवें हें खरेंच कोत. तर हांवें आदीं म्हटल्यार तें म्हटलेल्या परी न्हय पूण म्हाका दिसता हांवें हें म्हटल्यार ताचेर देवाचें लागसारपण आसा. कित्याक आमी कठीण काळान आसात म्हणचे देंवचार जागृत आसा आनी ओदीक बरें जेजूची जानवाय घेवन आनी म्हणोंक तें हें बोर पावलें आनी तुजें तोंड बोर कोत्तेल्याक कित्याक हांव देंवचाराक उक्तें दार दिवची ना म्हज्या जिविताक पांय थाला मोस्तूंक. तर आमकां पसंती करूंक आसा आमच्या नुमाल्याचो आनंद घेवं येता जाय तें उलोवन. वा आमी उगडास दवरूंक जाय की खंयच्याच मनशाक जिबेक ताब्यान दवरिना जाल्यार आमच्यान मागणें करूंक जाय देवाची कुर्पा मेलोंक. हांवें दिसाक साबार पाटी म्हटलां देवा म्हाका मुर्खपण उलोयना जावंक कुर्पा दी. कांयचें कांय उलोवंक दिनाका बेफायदाची उतरां जी म्हाका न्हय म्हूण कोणाकूच बरें करिना. आनी म्हाका दिसता केन्नाय जितली आमी योगी आसता तितलो आनीकूय देवाचो लागासपण दिसता. कितलें बरें जितली हांव ओगी आसता तितलें दुसऱ्या लोकांक आयकोता. सर तूं ओगी रावशी तुज्यान कितें शिकों येता. आनी तुवें कोण किमितीचें कितें म्हणत जाल्यार सगलो वेळ उलोयना तर. लोकांक कितें जाय आनी तांकां कित्याची गरज तें आयकोंक जाता आमच्यान ताचे पासत मागणें करूं येता. आनी हांव हेवूय म्हणना सारकेंच उलयनासतना राव म्हूण हांव खूब उलयतां खरेंच सांगता. पूण हांव कितें उलयतां तातूंत तूं हांव जायतेंच गिन्यान उजार करूंक तोच बीत कोत्ता. म्हज्या जिवितान असलो खाल आयलो जो देव म्हाज्या भितर कितें पूण कोत्ता वो म्हाका कितें पूण शिकयता वो म्हाका कितें दाखयता आनी हांव पयलेंच त्या विशीं म्हजें तोंड उकोडटा आनी तें पिड्यार कोत्ता. हें आसा एक लिसांव तुवें केन्नाय तुजी गोवायकी दिवंक जाय आनी केन्ना तोंड बंद करूंक जाय. जेन्ना आनी कोणाक जोर येवन तो आदींच वोद्दो मेला तेन्ना तुवें तांकां सांगची गरज ना. तूं जाणूय म्हाका गेल्या सुमारान जोर आयलो पूण हांवें मागणें केलें देवान म्हाका बरें केलें. चलात म्हाका उपगोन आयल्या त्या लोकांची जी नकलोत केन्ना गोवायकी दिवंक जाय आनी केन्ना नाका पळय ती. कित्याक केन्नाय आमचो सगल्यो गोवायक्यो फकत बोडायच्यो आसात. आमी जितलें म्हणटात तितलें उबारूंक आनी उत्तेजन दिवंक फावो. तर केन्नाय तूं खरेंच गोवायकी दिनाय तूं बोड्डाय कोत्ताय. तूं जेन्ना बोड्डाय सांगताय तुजेर देवा मोदेश आसलेलो शक्तीचो गूट आनी जो भाग जांतून तो तुका कुर्पा आनी काकूट दाखयता तो सांगता आनी अकस्मात आमी खबर करता हांवें कितें केलां आनी हांव कितलें महान आनी म्हज्या भावार्थान कितें मेवलें आनी देव म्हणटा बरें वेल जालो तुका खाला उडपाचो. तर गोवायकी चड बरी गरज आमी आमची गोवायकी दिवंक पूण ती आमी दिवंक गरज जेन्ना आमी जाणो ती सारकी आनी ती खरेंच कोणाक वयर सरोंक आदार दितेली म्हूण. आमी आनीकूय प्रभावी जावंक जाय. लोकांक आमची बोड आनी सांगूंक न्हय जर तांकां आनीकूय वायटाक पडटलें तें आनी बऱ्याक पडचें ना. मुन्यो 27:1-2 फाल्यांच्या बोडाय उलोयनाका कित्याक तूं नकलो कसलो दीस येतलो तो. दुसऱ्या कोणाकूय तुजी तुश्ट करूं दी. तूं तुजीच करी नाका एका पोरक्यान. जेन्ना आमी कितें बरें केलां बायबल म्हणटा तुज्या उजव्या हाताक कलो दिनाका तुजे दावे हात कितें कोत्ता. आमी कितें कोत्ता तितलें देवाक भेटोवंक जाय.
आमी ते गुप्तीन करूंक तयार आसूंक जाय, पूण न्हय कोणाक कळल्यार ताच्या फायद्याक पडटलें तेन्ना हांव सत म्हणटा केन्नाय कोणाक ताची खबर आसल्यार खरें जातलें कितें पूण दिलां म्हूण वो तुवें किताचे पासत कितें केलां तर हांगा परत हांव म्हणो ना आमी ओदीकूच करूंक जाय. मातेफ 5 हातून बायबल खरेपणी म्हणटा जे गुप्तीन केल्या वस्तूचे रूल तेंच कशें दिसता थंय म्हटला लोकां सवे बऱ्यो वस्तू कर की लोकांक तुज्यो बऱ्यो करून पळोवंक आनी सर्गीच्या बापाक मोहिमा दिवंक म्हणटोच हाची सजमणी आमी ओदीकूच तजवीज करूंक जाय म्हूण सगळें गुपीत करूंक पूण आमी खात्री करूंक जाय आमचे कालीज सारकें आसा आनी जेन्ना आमी वस्तू कोत्ताना आमी ते लोकांचें मन आमचे सवें ओदीक करूंक न्हय. बायबल म्हणटा जेन्ना तूं मागणें कोत्ता तुज्या आलमारीन मागणें कर तूं मनशाक तुका पळोवंक जाय म्हूण करिनाका कित्याक मनशाक तुका पळोवंक जाय म्हूण तुवें केलां. आनीक एक वस्त जी म्हाका खरेंच कांटालो हाडटा ती जेन्ना लोक लौकीक जाल्या मनशाची नांवां घेतात ज्या म्हत्वाची मनशां ती वखोतात कसल्या कारणाक लागून हें म्हाका राग हाडटा. तुजा न्हय हांव खरेपणी तोच कोत्ता देवा सांगाता वावरूंक शेवटाक पर्यान कित्याक म्हाका दिसता हें देवाक थाय चड म्हत्वाचें आनी म्हज्यान कांय लौकीक नांवां उचारूं येतालीं जांकां हांव वखता आनी जाचे लागीं उलोयता आनी गोडीक तुजे आवडीची पूण म्हाका दिसता म्हजी शक्ती नोपयत जातली त्या गोपीत सोयरीगतीची देवान म्हाका दिल्या आनी जे दात ताणें म्हाका उकडटा केला तुज्या जिवितान उलोवंक तांकां आदार दिवंक आनी कोणाक गरज ना ताची खबर आसोंक फकत देव आनी ते मनीस ते आनीक कोणें सांगूंक गरज ना कित्याक जोर हांवें तुका सांगल्यार हांव तुका एकूच कारणाक लागून तें सांगपाची तूं प्रभावीत जावच्याक. आमी कितली वस्तू म्हणटात फकत कोणाचेर प्रभाव हाडूंक आनी तांणी आमकां अजाप जावंक पळोवंक अजाप जाल्ली पूण तुमी कितलीं जाणां म्हज्या बरोबर आसात पूण आमी आमची देवा मोदें आसा तो घूट नपयत कोत्तात आनी म्हाका दिसना आमी जाणो पासून जाल्यार ज्यो वस्तू देव आमचे पासत करता पळय त्यो आनी ज्यो वस्तू तो आमकां भाग घेवंक दितलो जर आमी शिकोत आमचे आनी देवा मोदें तो गुपीत दवरूंक तांचे आमकां खेरीत आज्ञा मेवसोर दुसऱ्यांक सांगूंक चलत म्हाका दिसता तें म्हत्वाचें. म्हाका देवा समें म्हज्या जिवितान आनिकूय लागशीरपण जाय म्हाका जाय तांणी आपलो विस्वास म्हजेर दवरूंक ताच्या गुटा विशीं आनी कांय वेळ आसता गूट सांगपाचो आनी कांय वेळ आसता सांगोन आसतना रावपाचो. म्हज्या स्थानार एक शिक्षक कशें हांव जायत्यो वस्तू सांगता ज्यो घडयेक आनी कोणें सांगोंक फावो ना कित्याक हांव त्यो एक उदाहरण कशें वापरता शिकोवपांत आनी तेन्ना पासून हांव चोत्राय दवरता जें हांव कितें सांगता तातूंत म्हजें स्वताचें चिंतलेलें देवा सांगता आनी हे शिकोवणेचे मिनिस्ट्रीन म्हाका खात्री करूंक जाय म्हाका आसा आनी हांव देवाचे सोयरीकोतीन खुशाल आसा म्हूण जेकोब 3:5 म्हणटा जीब एक ल्हान भाग पूण तिच्यान बोडायो सांगूं येता बोडायो आनी उजो सुरू कोत्ता आनी उपरांत एक पावल फुडें घेवन जेकोब 4:13 सोरी एका सेकंडाक पळयत तर हे देवान म्हाका साबार वर्सां पाटी फुडो कर म्हटलेलें जेकोब 4:13 चलत आतां आयज व फाल्यां अमक्या नागरांत आनी वेतेल्याव थंय एक वरसभर रावतेल्याव दोंडो करतेल्याव आनी खूब गिरेस्काय जमयतेल्या तुजें जिवीत म्हटल्यार कितें तें एक दोवो सारकें तें एक दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाच जाता तुजा न्हय एक वेळ दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाच जाता अशें तुका दिसना तुजे बदलेक तुवें म्हणूंक जाय जर देवाची खुशी जाल्यार हांव जितेली ताची खोशी जाल्यार हें कोत्तेली पूण पळय कशें तूं तुजे जानवायेन बोडायो कोत्ता तुज्या वंडीकनें आनी स्वताच्या गोरवान असली सगळी बोडाय सारकी न्हय आनी एक वस्त तुज्या तोंडान करूंक फावो ना पूण घडयेक तोरखार करचे बरोबर तूं एक व्हड विशय जो आमकां आसा आनी तो न्हयकारी जावंक आमी फावो ना. फकत न्हयकारी चिंत ना आमकां खूब त्रासान घालतात खूब त्रासान. नंबर 13 बरो परिणाम कित्याक दिवचो न्हय कितें बरें आसा ताचें वय कित्याक उलोवंक जायना थंय भायर वायट खबरो आसात त्यो पुरो क्रिस्तान तांकां आनीक जोडूंक गरज ना. म्हाका येवन सांगो नाका ती सगळे खबर जाता आनी संवसार सोंपता म्हूण देवाचो ताबो आसा. आनी जरी कांय वस्तू सारक्यो जायना त्यो देवान आमकां जागृत करूंक गरज आसात म्हूण घडटात आनी ताचे मोदें आमी उरल्यांची काळजी घेतलो ती जाणी ताचेर विस्वास दवरला. आमकां सगळें आमकां जाय तशें घडयेक जावपाक ना
तो कितें जालें देव आमची काळजी घेतलो आनी आमकां कुरपा दितलो आनंदीत जावंक कसलेय परिस्थितीन आमेन. तुवें आतां तुजें मन थीर केल्यार बरें की सगळें तुका जाय तशें जावपाची गरज ना. नंबर 13 तुमी जायतीं जाणो हें जाणत बायबलीचो अभ्यास केला देखून. पूण हो एक चड बरो उदाहरण. ती अरण्यान भोंवताली बासलेल्या जाग्यार पावोंक तोचबीत करूंक आतां ती ह्या शिमेर आसलेन मोइसेसान गुपीत पलोवपी धाडले आनी ताणें 12 गुपीत पलोवण्यांक धाडले भायर गांव पळोवंक तांकां सगळे परी सांगलेल्या परी तो बरो आसा जाल्यार न्ही ते पोत्तले 10 जाणांनी वायट परिणाम दिलो आनी दोगांयनी बरो परिणाम दिलो. हे परी ते वाटून आसले 10 न्हयकारी लोक 80% न्हयकारी 20 वयकारी. कितें जावपाचें जो सगळी इगोर्जेन वयकारी जाल्ली तर कितें जावपाचें ते सगळींच कुटुंबांतली वयकारी जाली तर वर्स 27 तांणी ताका अयशी खबर सांगली तुमी आमकां धाडलेल्या देशान आमी गेल्या त्या देशान खरेंच दूद आनी मोव मागता. पूण राजा जेकब म्हणटा तरी आसतना जाणो न्हयकारी लोक कितेंय बरें जावं ती कितें पूण वायट सोडून काडटली. तूं त्या देशान रावतात तो लोक एकदम पोलीस शारां भोव व्हड आसात आनी सरभोंवती दुर्गा बांदून ती गोट केल्यान त्या भायर अनाकाची सोसत आमी ती पळयलेल्या. नेगेब प्रांतान अमालीक लोक रावता हेटायट अमोरीत आनी जेबुसायत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. वर्स 30 मोइसेसा भोंवतणी जल्मले पोजे कालबान सोजमाले अशें उलोय नाका आनी मुले आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत करुया कित्याक दुबाव विरेत आमी जिखतल्या. पूण ताच्या बरोबर गेल्या मनशान जाबाब दिलो त्या लोकां कडेन झुजोंक आमचे कडेन घडचें ना कित्याक ते आमचे वण बलिश्ट बरें फकत केलेब आनी जोस्वा देवाक पळयताले उरलेले राक्षसाक पळयताले. ताणें मुले आमच्यान तांचेर जैत व्हरोन येसो आनी केलेबान मुले आतांच वचोया फुडलें आनीक चिंतचें न्हय त्या राक्षसाचेर नदर दवरिनाकात देवाचेर नदर दवर म्हाका हें आवडटा जेन्ना ताणें मुले आतांच वचोया. आनी म्हाका आवडटा जे डेविडान मुले गोलायताचो फुडो कोत्ताना बायबल म्हणटा तो वेगी झुजाच्या मैदानांत धांवलो केन्ना आमी चड वेळा आमची परिस्थितीन रावता आमी राक्षसाचेर चड उलयता आमी राक्षसाक चड पळयता आनी स्वताक बेगडायतात. गरज आमी कालचान आमच्या पळोवंक आनी कितें आसा आनी मुखार वचोंक. बरें ह्या पुऱ्या सुमारान आमी आमच्या उतराच्या बोला विशीं उलयतालीं एक चड म्हत्वाचो विशय. पूण जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचे शक्तीचे विशीं उलोवंक म्हत्वपण दिना. ही आसा एक उस्तराची भोव उमेदीची काणी. म्हज्या बापायक हांवें केन्नाच पळोवंक ना. तो एका वर्साचो आसतना म्हज्या मांयक दिवस जाली. म्हज्या मांयक आर्यापुऱ्यांक मोगी आसले आनी ताणें म्हजेर लीक अपमान केलो. तूं जाणोय थोडे पावटी मेलनी स्कॅल्फान जिवितांत जायत्यो वस्तूचो फुडो करचो पडलो. ते म्हणटा ताचेर लीक अपमान केलो न्हयच ताच्या मांयच्या मोग्यान पूण एका सोयऱ्यान आनी 2 इस्कोलाच्या जॅनेटरांनी. जेन्ना ताणें घर सोडलें ते एका दादल्या लागीं काळजार जालें जाका ते फकत थोड्याच म्हयने वखताले. म्हजो घोव कांय वायट धोंड्यांनी निसलो आसलो. ताणें कोणाच्यो चॅकी चोरलेल्यो आनी कांय दुडवांक बरयलेल्यो गुन्यांव $50 आनी हांवें सकयल सय केली आनी म्हज्या क्रेडीट युनियन दुडून काडले आनी अशें जातच तांणी म्हाका फोटिंगपणान भागीदार म्हूण कैद केलें. ताका अस्तुराच्या टेनेसी बोनकोनी नॅशविल 8 वर्सांक फॉर्मोन मारलें पूण फकत 2.5 वर्सां काडलीं ताका जामिनीचेर सोडच्या आदीं. ते कांय म्हयने बोनकोनी नासले जेन्ना एक जॉयस मायर मिनिस्ट्रीजाचो आउटरीचचो मो थंय भेट दिवंक आयलो क्रिस्ताची वळख दिवंक आनी देंगीची बॅगां तातूंत आसलो जॉयस मायराचो पुस्तक. त्या दिसा मेलनीक एक नवी सुरवात सुरू जाली आनी तातूंत आसलो पुस्तक इफ नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड. आनी त्या वेळार म्हाका दिसता हांव देवा सोडशिली भोंवताली म्हूण कित्याक जबाबदारी घेवंक नाका आसली. हांव जिवितांत कोत्ताली तितलें म्हाका आनी कोणाचेर बोगलान घालूंक जाय आसलें. म्हणटच हांवें तो पुस्तक वाचलो आनी बायबल दिसपटी वाचूंक सुरू केली आनी दर सकाळीं जॉयसाक पळयतालीं. जायतोच लोक म्हणटा तुवें थंय वेल चालवता पासून दूख आसा हांव म्हणटा ना कित्याक तुज्यान कशें दुखी जावं येता त्या वस्तून तुका देवाशी लागीं हाडटा तुजें जिवीत बदल्लें ताका. ताचे सुटके उपरांत ताका जायत्यो चागोडायंक फुडो करचो पडलो पूण ते शिकले सगल्यान देवाचें उतर सदांच उलोवंक. ताणें पयलें खरें बदलप ताच्या भावनान आनी परिस्थितीन. हांव जाणो आसली ताका टीव्ही पळोवन म्हज्यान वायट उतरान म्हणून बंद करिना हेचो म्हाका बऱ्यो वस्तू म्हणच्यो पडल्यो. हांवें भिरांत आशा वयर जायते त्रास काडले न्हयच लोक म्हजे विशीं कितें चिंतालो पूण हांव कितें करी शिरवीस मेलोंक कोटीन जालें बंद कोणी नासल्या म्हूण. ताका विस्वास जावंक लागलो आपूण क्रिस्ता सवे कोण पळयते आनी आतां ते परत काळजार जावन खुशाल आसा फामील आनी शिरवीस आसोन. आतां 2 घरांत दोंडे चलयता. आदीं म्हाका अशें करूंक जावंक ना. म्हाका सुंदर भुरगीं आसात
आमच्या वांगडा म्हाका वेल सारूंक आवडटा. देवान म्हाका खरेंच निवारला. म्हाका कोंतिनांत आनीक भिरांत ना आनीक दास्ती ना. म्हजे लागीं घडटा तर हांव लोकांच्या पांय पडटालीं. उपकार 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 करून देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरात. देवा सांगाता वेल सारूंक निश्चय करात. ताची वळख करात. तांच्या उतराची जानवाय घेयात. ताच्या उतरार रावात. आतां हांव फकत म्हणटा यो दी देवान म्हाका कितें दवरलां ताका तयार आसा आनी हांव उमेदीन बोल्या म्हज्या फुडारा विशीं. जी उतरां आमी उलयतात ती आमकां भावार्थान उबारूंक शकतात व भिरांतीन आमी न्हय काडटात. खाला उडोवंक शकतात. मुन्यो 18:21 म्हणटा तूं कितें उलयता ताचे वेल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता म्हणटच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. म्हाका दिसता आमी उतरां विचून काडटात. आमी चोतूर रावंक आनी खात्री खोर आमकां आतांच मेलोंक कित्याक म्हाका नाका तुवें वो सयोग चुकयलोलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.